वर्सावळी प्रमाण अंदू WRDन काम केले ना। ग्रीन पार्का कडेन हुंवार येता तो पळोवन आपणाक भंय दिसता। दर वर्सा हो वाठार उदकापोनाक गेल्लो दिश्टी पडटा। म्हापशेचो आमदार जोशुआन WRDच्या काम करपाचे पद्दतीचेर नाराजगी उक्तायल्या। म्हापशेचे तार न्हंयचे अंदू डिसिल्टिंग फावो तशें जालें ना, देखून कुशीच्या वाठारांत हुंवार येता। शेतकारांकय त्रास जावपाक लागल्यात। फकत गिरी डिसिल्टाचे काम केले आनी सकयल तारीकडलो चिकोल उस्पिलो ना जाल्यार वाठारांतल्या सगळ्या गांवांक ताजो त्रास जाता। हे म्हापशेचो आमदार जोशुआन नदरे मुखार हाडून दिले। See, this time I am disappointed to say that the WRD department, like how they work every year, they have not worked this time. I have strongly taken this up with the Honorable Minister. They have done some work. Oshana ke tinchani karuna. I am not here to criticize anybody. Whatever internal difficulties they are having, I am sure that the Minister will take this up. Kide asta this desilting of whatever nallas or rivers or whatever it is. It is not only Mapusa related. It connects Aldona, Moira, all these constituencies. Soglang affected. But you are affected the most. Zor Zaina Zalna Giri is affected the most because there the water level increases if there is no dredging done or no desilting done. I feel bad because as soon as I leave my constituency, that is the first thing I see at Green Park is a flood. What happens that MLA also, Bab Kedar is also fairly new MLA, and these things they have done the desilting, but if they do it only in Giri and they don't do it in down the line next to आमच्या म्हापसा रिवर or तारीगडे ते थंय करून कितें उपयोग तेंच्यांनी केला साफ हांवें पळयलां म्हाज्या दोळ्यान पळयलां ते साफ करतात पूण जशें ते वार्षिक करतात तशें अंदू जावना and I strongly urge the officials to take in interest in this. सालिगांवचो आमदार केदार नायकानय WRDच्या घाळपणाचेर बोट दवरले। अधिकाऱ्यांक सांगले तरी कळना, करिनात। इतलेच न्हू, WRDच्या अधिकाऱ्यांनी मुळात हे समस्येचो अभ्यासच करूंक नाशिल्ल्याचे दोनूय आमदारांच्या उलोवप्यांतल्यान दिसून आयले। विधानसभा अधिवेशनात हो विशय हाडपाची पाळी आयिल्ल्याचे केदाराक सांगचे पडले। आयकात। बंधारो जो आसलेलो तो दम फोडलेलो पूण म्हाका दिसता फुडें जर तारी कडेन गेलो जाल्यार थंय आनीक ब्लॉकेज आसा। आमी ती ट्राय केल्या WRD कडेन आनी तो इश्यू आतां असेंब्लीन रेज करतलो कित्याक WRDचे जे इंजिनियर आसा हांव तांकां कितें सक्षम ना अशें म्हणिनात पूण आतां कित्येक वर्सां जालीं हो इश्यू चालूच आसा आनी एका पर्मनंट सोल्युशन काडपाक लागून तेंच्यांनी कितें ग्रावंड रियलिटी स्टडी कितें आसा ती करपाक जाय। एवरी इयर आमी तेच करीत आसा आनी आमकां सांगचें पडटा हें कर तें कर तें कर म्हणून। तो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा तो हांव आतां असेंब्लीन रेज करता। तुमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें तेंकां सगळें केल्लें इनफॅक्ट प्रेस भावूय आसतले आमचे तो एक ब्रिजा पोंदाक जो बॅरियर आसलेलो तोय मोडून उडयलो। म्हणजे एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की आतां तरी उदक देंवतलें म्हणून। पावस चड पडलाय नो डावट भितर पूण म्हाका दिसता जर फुडें जें उदक तारी कडेन जें आडावता तें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता तें पर्मनंट सोल्युशन जावंक जाय। आनी शेतकरी भाव आमचे आसा ते त्रास काडीत आसा ते इतले त्रास करता एवरी इयर ते शेतां लावपाक ट्राय करता पूण सेम स्टोरी एवरी फंड्साचे प्रॉब्लम आहा काय कशें कितें तुमकां सांग ना फंड्साचें हें कितें बांदपाचें कांय ना तेका बांदपाचें आसा तें सेपरेट सायड वॉल तेंच्यांनी घेतल्या इट इज अप्रॉक्सिमेटली 50-60 crores दॅट मे बी डन लेटर ऑन नॉट एन इश्यू पण आतां उदक वचपाक लागून तेंच्यांनी ड्रेजिंग करूंक जाय फुडें तें तारी कडेन तो ब्रीज आहा तें काडपाक जाय हें इम्पॉर्टंट आसा। शेतकार भाव आमचे कडेन येत आसा की अबाव आमी जोशुआ म्हणटा की वी आर नॉट सॅटिस्फायड आपूण हॅपी ना द वे WRD ऑफिशियल्स आर वर्किंग। यू आर द सेम। आय एम नॉट हॅपी हांव तेच सांगता कित्याक सांग तेंच्यांनी तेंची एक्सपर्टायज आसा इंजिनियर्स म्हणजे कितें तेंची एक्सपर्टायज आसपाक जाय आनी तेंच्यांनी हें क्लियर करपाक जाय। आमी एवरी इयर तेंचे कडेन इश्यू घेवन वयता लोक आमकां सांगता आनी आमी करीत आसात पूण हें आयकना। GOA365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्सन रोझारियो, संदीप कामोलकर आनी निखिल जल्मी।